जेसू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेंत सबार संगती आसात म्हूण आमच्या जिणयेक लग्ती जावची, आमच्या जिणयेंत आमी फाळी सई जाल्ली आनी आयच्या प्रस्तुत परिस्थितीक लागू जाल्ली एक बुवापोरबायेची गजाल आयच्या वाचपांत लिपोवन आसा। ती गजाल आमी समजाचे जाल्यार आनी ती आमच्या जिणयेंत आमी पाळचे जाल्यार आयच्या देवस्तुतेंत येवची दोन घडितां पयल्यान पयले आमी समजून घेवचें। पयलें घडीत पयल्या वाचपांत आनी दुसरें घडीत वांजेलाच्या वाचपांत आसा। पयलें घडीत अशें आसा, मोइसे एक श्रेश्ठ प्रवादी आनी ताका देवाचो आत्मो प्रवाद करूंक दिल्लो आनी ह्या देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान मोइसे प्रवाद करतालो, देवाचे उतर परगट करतालो आनी ह्या आत्म्याचो थोडो वांटो काडून देव इस्रायलाच्या 70 मालगाड्यांक दिता आनी हो आत्मो तांणी स्विकार केले तक्षण तांकांय प्रवाद करचें देणें मेळटा आनी तेय देवाचे उतर परगट करतात। तातूंत दोग जाण ह्या पंगडान न्हय आसले आनी एका शिबिरांत आसले। तांचें नांव आयच्या पयल्या वाचपांत अशें दिलां, एदाद आनी मेदाद। ह्या दोगांय जाणांक हो देवाचो आत्मो मेळ्ळो आनी तांणी प्रवाद करूंक सुरू केले, तांणी देवाचे उतार परगट करूंक प्रयत्न केले। आनी ह्या संदर्भार जोशुआ हें पळयता आनी तो मोइसे लागीं धांवून येता आनी म्हणटा, ते दोग जाण तरणाटे प्रभात करतात, देवाचे उतर परगट करतात। प्रभात करचो वावर आमचो, तांणी करूंक नसो। देखून त्या दोग तरणाट्यांक प्रभात करनाशें तूं आडाय आनी तांकां वगस बसूंक सांग। हें जावन आसा पयलें घडीत। दुसरें घडीत आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा। हें तशेंच शिस जेजूची सुवार्ता परगट करूंक गेल्ल्या वेळार शिसांनी जेजूच्या नांवान देवसार सोडयतल्या एकल्याक देखलो आनी त्या शिसांनी त्या मनशाक देवसार सोडयनासलेले बरी वा तें काम करिनासले बरी आड आयले आनी तेंच येवन जेजूक ताणें सांगलें आनी जेजूक ताणें सांगलें आसा, तुज्या नांवान एकल्यान देवसार सोडोवचें आमी पळयलें, ताका आमी आड वारले, कित्याक म्हूण सांगल्यार तो आमच्या पंगडाचो न्हय, तो आमच्या पक्षाचो न्हय। ही दोन घडितां आयच्या देवस्तुतेंत आमकां आयकोंक मेळटात। ह्या दोनी घडितांनी मोगाळ भाव भयणीनो एक सत आठापून आसा, आमचें आनी तुमचें, भितरले आनी भायले, आमचो पंगड आनी तांचो पंगड, अशी एक गेट गेल्ले बरी आमी दिसता, अशें एक विंगडन केल्लें बरी दिसता। देखून आमी करयेत, तांणी करूंक नसो, आमी करी जंय जाल्लें तांणी करूंक नसो, तांणी करचें सारकें ना, आमी करचें सारकें, असलें एक चिंतप आयच्या देवस्तुतेंत लिपोवन आसलें आमी पळयता। मोगाळ भाव भयणीनो, असलें चिंतप मोइसेच्या काळार आसली, तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगलां। असलें चिंतप जेजूच्या काळार आसलें, तेय वांजेलांत आमकां सांगलां। आनी आजकाल आमच्या भोंवतणी आमी पळयलें जाल्यार असलें एक चिंतप, पंगडाचें चिंतप आमच्या भोवारी तें दाराबस्त आसा आनी कांय थोड्या संदर्भांनी तें भिरांकूळ जातें आसा। आमच्या भोंवतणीच एक दीस गेले जाल्यार ह्या असल्या चिंतपाक जाय परतें दाखले आमकां मेळटात। आमचो देश आनी परकी देश, आमचो धर्म आनी तांचो धर्म, आमची पार्टी आनी तांची पार्टी, आमची भास आनी तांची भास, आमची संस्कृती आनी तांची संस्कृती, आमची फिरगज आनी तांची फिरगज, आमचो वाडो आनी तांचो वाडो, आमचें घर आनी तांचें घर, आमची भुरगीं आनी तांची भुरगीं,
असले चिंतप हर एका जाग्यार हर एका जिणयेच्या सन्निवेशांनी आमकां पळोवंक मेळटा आनी असले एक अशीर चिंतप एक पंगड करचे चिंतप आनी एक एकवट फुटोवचें चिंतप जायते फावटी आमकां आयकोंक मेळटा आनी ह्या वरवीं जायते लुकसाण जाता चडाव सावन असल्या चिंतपांत भरलेल्यांक आमी करचें सगळें सारकें आनी एकल्यान करचें सगळें तें सूख म्हणलें चिंतप आसा देखून असल्या चिंतपांतावन भायर येवंक जेजू आमकां उलो दिता हांगासर एक सवाल आमी विचारूंक जाय असले दोन पंगड आसतना आमी चिंतचे बरी आमी करचें सगळें सारकें आनी एकल्यान करचें सारकें ना म्हणलें वाक्मूल दिल्लें कोणें आमी करचें सारकें म्हणून सांगलें कोणें न्ही तें आमचें एक अशीर चिंतप आनी एकल्यान केल्लें हर एक फावटी तें वायटच जायचें म्हणून ना आयन थोडे फावटी आनी एकल्यान करचें जायतें बरेंपण आसा देखून आनी एकल्यातय बरेंपण आसा आनी एकलोय बरें करूंक शकता म्हणलें चिंतप आमच्या जिणयेंत रुता करूंक जाय असलें एक चिंतप पंगडाचें चिंतप तें वाडोवन येवंक कितें कारण हाजें मूळ कारण कितें खंडी सावन आयचो वांजेल आनी पयलें वाचप हाचें मूळ कारण कितें म्हणलेंय आमकां सांगता असलो पंगड करचो वाद आनी पंगडा मदें दुस्मानकाय हाडची आनी बऱ्या वावराक कडकड घालचे हाचें मूळ कारण एक आसा आनी त्या मूळ कारणाक मोसर म्हणून नांव दिलां भोवशा हें उतर आमी सगळ्यांनी आयकलां म्हूण चिंता मोसर म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा कोणायकी कळीत ना म्हूण सांगूंक साध्य ना कितें म्हणटा तुमी सगळ्यांक आमकां कळीत आसा न्ही गी कोणी मोसरूच नातली मनशां आसात गी भोवशा तें पळोवंक मेळचें ना देखून मोसोर सगळ्यांत थंय आसा पूण तो पळोवंक मेळना कोणी विचारल्यार मोसोर खंय आसा म्हणून तो सोदून काडूंक जायना एक विचित्र तराची सकत ती पण खंडीत जावन सगळ्यांत थंय आसा पूण खंयसरी ताका सोदून काडूंक जायना कांय आस्पत्रांनी वचून तुमी MRI काडल्यार मोसोर तुमकां दिश्टेक पडना कांय तुमी एक्सरे काडलें जाल्यार कांय CT स्कॅन वा PET स्कॅन म्हूण सांगून ह्या आर्वेल्या काळार आयला आनी तें कांय काडलें जाल्यार मोसोर खंय आसा म्हणून सोदून काडूं हांव चिंतना कोणायच्या जिणयेंत मोसोर आसा म्हणून मोसराचो रंग कसलो मोसराचें माप कसलें हें सोदून काडूंक बारीक कस पूण हें सोदून काडूंक जायना जाल्यार मोसोर हर एक कडेन आसा तो वावर करता म्हणलें आमकां भोंवतणी पळयतना कळटा आनी आमच्या जिणयेंत थोडो फावटी तो जायत्या मापान आसता हें सत आमी सगळ्यांनी वळखून घेसय तो धार्मिकांतय आसा लायिकांतय आसा व्हडांतय आसता ल्हानांतय आसता ग्रेस्तांतय आसता दुबळ्यांतय आसता प्रायवंतांतय आसा भुरग्यांतय आसा मनीस जाल्ल्या हर एकल्यातय हो मोसोर म्हणलो एक अवगुण आसा आनी तो निरंतर वावर करून आसा थोड्यांतय मस्तो आसा पण एकल्यान सांगलेलें आसा एक कांय 100 किलो आसोंक पुरो म्हूण सांगून थोड्यांतय कांय एक 50 किलो आसोंक पुरो थोड्यांतय कांय एक किलो आसोंक पुरो थोड्यांतय इल्लेशे काले म्हणटात 100 ग्राम गी आसोंक पुरो त्या देखून पूण सगळ्यांतय तो मोसोर आसा आनी तो मोसोर वावर करता म्हणलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा देखून म्हाका भाव भयणीनो हे मोसराक आनी एक नांव आसा पोटा झाड म्हूण सांगून पोटा झाड म्हूण सांगल्यार पोटांत उलपोवचें पोटांत उलपोवच्याक आमी अल्सर म्हणटा न्ही अल्सराक वकात आसा पूण मोसोर सावन पोटांत उलपल्यार ताका वकात सोदून काडूं बारीक आस तस जाल्यार वकात जेसून मात्र दिचे पवित्र पुस्तकांत मात्र मेळटा उरल्या कडेन आमकां असल्या अवगुणांक वकात खंयसरी मेळना कशेंय जावं म्हाका भाव भयणीनो आमी खंडीत जावन ह्या अवगुणांतावन भायर येसय आनी मोसोर कितलो कठोर आनी ताची व्याप्त कसली म्हणलें एक कवी विल्फे रिमेंबर्स एका पदांत अशें म्हणटा मोसराक वकात ना मोसराक दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवची सकत ना मोसरी मनशाक फोंडकान पुरल्यारी बेगेन पुरलेल्याकी समाधान ना बरकात ना तशें म्हूण सांगल्यार मोसोर कितलो भिरांकूळ आनी कसो तो वावर करता म्हणलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा देखून म्हाका भाव भयणीनो आयच्या दिसा हें चिंतप आमच्या मतींत आमी रुता करीसय
आनी तातूंत एक वखतें सत आसा म्हणून आमी वळखून घेसय. कित्याक की आमच्या घरांय घडटा, आमच्या शेजाराय घडटा, आमच्या वाड्यांती घडटा, आमच्या विरगजेंती घडटा. कांय थोडे फावटी विरगजेन जायते विविध संघ संस्था आसात. जावं पुरो SPP, जावं पुरो कातोलीक सभा, जावं पुरो ICYM, जावं पुरो मोरयेचें लिजन, जावं पुरो तिसरी बोर्ड, जावं पुरो YCS. आनी थोडे फावटी अशें आसा ते तांचें प्रोग्रेम, हे आमचें प्रोग्रेम, ते तांचो जण वो आमचो जण, वो आमचो वाडो तो तांचो वाडो. आमी ह्या वाड्यान गेल्यार मात्र येता, त्या वाड्याक आमी येना. हे आमचें हे तांचें असले एक अशीर चिंतप आसले वरवीं कितें जाता, थंयसर एकवट उणो जाता आनीक वावर करूंक कस जाता. एकवटीत मनोभाव आसल्यार मात्र आमकां खंडीत जावन जियोंक साध्य आसा आनी वावर तो बळान करूंक आसा. देखून म्हाका भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आसलेलें एकच चिंतप आमच्या मतींत आमी दवरूंक प्रयत्न करया. आनी तें जावन आसा आमी सक्कड एकवटीत मनोभावान वावर करचें. सगळी फिरगस आमची, सगळ्या फिरगजेंत असले संघ संस्था आमची, सगळी कुटुंबाय आमचीच. त्या देखून आसले एक कोणाचें चिंतप आसा जाल्यार खंडीत जावन वावर करूंक आमकां सलीस जाता आनी आमची फिरगस बांदून हाडूंक आमकां सलीस जाता. देखून हाच्या फाटल्यान वावर करचो दुस्मान मोसोर म्हणल्यार त्या अवगणाक आमी हुमटून काडिसय आनी आमची चिणी नितळ करिसय. जिबले वर्साक आमी तयाराय करून आसा. आदल्या आयतारांत हांव आमच्या वारड्यांत ह्या जिबले वर्साक तयाराय करता आसतना वातिकान सभेन दिल्ल्या 4 डॉक्युमेंटा विशयींत आमी नियाळ करून आसा. आदल्या आयतारा देई विरबूम म्हणलें डॉक्युमेंट थोड्या मापान आमी चिंतप पाठयलें. देवाच्या उतराचें डॉक्युमेंट आनी तातूंतच आज 1-2 संगती तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशें व्हरता. असो दुसरो भाग अशें आसा, देई विरबूम देवाच्या उतराचो दुसरो भाग. हर एक देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान बरयलां, पूण तें देवान डिक्टेट केल्लें न्हय, देवान अशेंच बरयचें म्हणून सांगिल्लें न्हय. अक्षर तावन अक्षर देवान सांगिल्लें न्हय, पूण हर एक अक्षर देवाच्या प्रेरणान मनशान बरयलेलें. बायबलांत 73 बूक आसात आनी ह्या 73 बुकांक जायते बरोवपी आसात. वांजेल जायते बरोवपांनी बरयलां आनी हर एकल्याक देवाचें एक प्रेरण मेळ्ळां आनी त्या प्रेरणान वांजेलाचें उतर तांणी बरयलां. देखून त्या वांजेलाच्या उतराक सकत आसा, ताका एका रितीचें परिवर्तन करचें सकत आसा. देखून हें आमी पयल्यान पयलें समजून घेवचें. देवाचें उतर देवाच्याच प्रेरणान जायत्या मनशांनी बरयलेलें. दुसरें जावन की बरयनार आनी बरयत आसतना त्या काळाची संस्कृती, त्या काळाची संप्रदाय, त्या काळाचे रिती रिवाज्यो, धार्मीक आचरणां, सन्निवेश, जागे हे सगळे तातूंत बरसून बरयला. वांजेलांत आमी जेजूची उतरां वाचतना पालेस्तीन गी, नाझारेत गी, बेथलेहेम गी, हेरोद गी असली नांवां आमी आयकता. कित्याक त्या जाग्याक लक्ती जाल्ले संगती थंयसर उल्लेख केल्यात आनी असले संगती आमकां मेळटा आसतना बायबल त्या सन्निवेशांत, त्या संस्कृतेंत, त्या संप्रदायांत अर्थ करचें भोव गरजेचें. नंतर जाल्यार आमी कितें करता, बायबलांत असली उतरां आसा तशें आमी कान घेता आनी तसो अर्थ आमकां सारकें कळना. एक दाखलो दिवचो जाल्यार आयचो वांजेल. हेच्या वांजेलांत तशें सांगलां, तुजो दोळो तुका पातका आकारान जाता जाल्यार तो गोंगूण काड, हात पातका आकारान जाता जाल्यार तो कातरून काड, पांय पातका आकारान जाता जाल्यार तो कातरून उडय. आमी शीत आसले बरी कळचे जाल्यार दोळे सक्कडांचे आमी गोंगून काडचे, हात सक्कडांचे आमी कातरीचे, पांय सक्कडांचे आमी कातरून उडय. कित्याक म्हळ्यार सक्कड आमी दोळ्यांत, जिबेंत, हातांत आनी पांयांत आमी कितें करता, वायट करता. सक्कडांय कोणी ना म्हणून सांगूंक जायना. सक्कडांक आमकां ही पातका आकारान जातले विस्वे. देखून जेजून सांगले शीत आपळेचे जाल्यार सक्कडे तोंटे जातले, सक्कड हात घातलेले आनी कोडे जातले. जेजूच्या उतराचो अर्थ तशें न्हय. जेजूच्या उतराचो अर्थ इतलोच, आमकां पातका आकारान जातली त्यो संगती आमी हुमटून काडिसय. दाखल्याक वडोल सांगले मोसोर आमकां पातका आकारान जावची कवक, तो आमी हुमटून काडिसय. आनी तो आसले देखून हात पांय दोळे हे सगळे वायट काम करतात. देखून आसा तशें आमी समजून घेवचें न्हय. बगार देवाच्या उतराच्या फाटलो अर्थ कितें म्हणलें समजासय. गुंडायेचो अर्थ आसा आनी देवाच्या उतराचो अर्थ आमकां समजाचें जाल्यार
देवाचे उतर आमी अध्ययन करीचे, देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करीचे, देवाच्या उतरा विशीं आमी आयकचे. रितीरो शर्मा दिता आसतना देवाच्या उतरा विशीं आमकां आयको मेळटा आनी ताच्या किसड आमी सदांय देवाचें उतर आयकून इल्लेशे मतींत व्हरूंक प्रयत्न केलें जाल्यार तें देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां आयकूंक साध्य जाता आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमकां साध्य जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, खंय विशय आयच्या देवस्तुतेंत आसलो तोय आमच्या मतीक व्हरया आनी देवाचें उतर अध्ययन करची, शिकची आनी ताचो अर्थ समजून घेवचे आनी तो आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी जियोंक प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. देखून ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.